बांबोळेची भाजी आणि फळावाल्यांक दिल्ली दुकानां सामान दवरपा खातीर योग्य नात। थंय वारो घोळना, जाका लागून भाजी आणि फळांचो येपार पिड्यार जाता। म्हूण तांकां भायर शेड घालून उक्ती सुवात दिवची म्हूण आमदार विरेश बोरकर उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। इन्स्पेक्शनाक येयलेले आनी ते गाडेकार आहा तेंचे कंप्लेन आलेले तर कितें जाला, कितें सोल्युशन कितें येयलां? सो आयज आमी मुद्दमून इन्स्पेक्शन दवरिल्लें जी ग्रिवियन्सीज आसा जे फ्रूट एंड व्हेजिटेबल वेंडर्साची तेंची ग्रिवियन्सीज घेवन हांवें कलेक्टराक इन्फॉर्म केलो, मागीर डेप्युटी कलेक्टराक घेवन आयज आमचें इन्स्पेक्शन जालें आनी एंटायर जो तेंची शॉपां आसा शॉपां अलॉट केल्या, स्टॉल्स अलॉट केल्या, तेंचे इन्स्पेक्शन जालें आनी आमी ऑलरेडी पळयल्लें आसा की तेंचे जे फ्रुट्स आसा ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा भितर गव्हर्मेंट ते व्हेंटिलेशन सारकें ना आनी हे फिजिबल ना। ते गाडे जेंकां आतां अलॉट केल्या ते शॉप्स ते फिजिबल ना। हे डेप्युटी कलेक्टरान पळयल्लो आसा, तेही रिपोर्ट करतले आतां। आनी तशेंच आमी दुसरी लोकेशनूय दाखयल्ली आसा की फाल्यां समज तांकां हांगा हें करिना जाल्यार दुसरे कडेन खंय करपाक तांकां शिफ्ट करपाक ती लोकेशन्स दाखयल्ली आसा। आनी आतां तुमी पळयता आसतले मॅक्सिमम गाडेकारांचो तोच हें आसा, जे फ्रूट एंड व्हेजिटेबल जे आसा तेंचो तोच हे विशय आसा की तेंचो जो म्हाल आसा तो पिड्ड्यार जाता आनी तांकां